मुरगांव पालिका ही एकमेव पालिका आसा जी स्कूल चलयता। ह्या स्कुलाचो रिझल्टूय बरो लागता। आमदार दाजी साळकार आनी आमदार संकल्प आमोणकरान नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांच्या हजेरेंत पालिका स्कुलाचें काम नव्यान करून हे इश्कॉल परत सुरू केले। ह्या शाळेंत गरीब विद्यार्थी शिकतात। हातूंत जाता तितल्यो बऱ्यो सुविधा दिवपाचो यत्न आसा म्हण दाजी साळकार हांणी सांगलां। पयलीं शाळेचें छप्पर गळटालें, आतां दुरुस्ती करून होय प्रश्न सुटला म्हण आमदार संकल्प उलयला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार खरोच प्रावड मोमेंट, कित्याक आमची एकूच म्युनिसिपालिटी आसा जांचें आमचें स्वताचें अशें स्कूल आसा आनी आज जे तुमी पळयता स्कूल एकदम बऱ्या रितीन बांदून आमकां जी सुद्दां ऑनरेबल आमचे मिनिस्टर जे आसा विश्वजीत राणे तांणी दिल्लें आसा। खंयचीच गोश्ट मागिल्ली केन्नाच आमकां ना म्हणून, आनी यू कॅन सी द क्वॉलिटी ऑफ वर्क, ते बरे तरेन स्कूल बांदिल्लें आसा। एक खास म्हणल्यार ह्या स्कुलान आमचे म्युनिसिपालिटीच्या वर्करांची भुरगीं, लोवर रंग ऑफ द सोसायटी जी भुरगीं आसा ती भुरगीं हांगा शिकतात आनी खरेंच कौतुकाची गजाल म्हळ्यार अबाव 90% असो रिजल्ट ह्या स्कुलाचो लागला। काय दिसता की म्हजे टेन्युरार रिएम्बर्स जाले स्कुलान भुरगे, कित्या लागून हें स्कूल एक ओल्ड स्कूल आसलें आनी जेन्ना पयले तांकां शिफ्ट करपा पयलें लिकेज जातालें स्कूल, जायती कंप्लेन जाताले पावसान उदक बी जाता, तुमी चयलां आसलें उदक बी जातालें, उदक येतालें क्लासरुमान उदक येतालें। मागीर ताका आमी चौगुले हिंगा माता स्कुलान शिफ्ट केलें आनी हें आमी रिनोवेट केलें। रिनोवेट करून आतां तांकां पट्टी रिएम्बर्स करताय, ती बरी खुशालकायची गजाल। आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार हें स्कूल एकूच स्कूल आहा अशें आसा की म्युनिसिपालिटी चलयता, म्युनिसिपालिटी तांकां म्युनिसिपालिटीन आसता एकूच स्कूल, हे म्युनिसिपालिटी स्कूल अशें ना। आनी हे स्कूल एक बरी भुरगीं शिकताय हे स्कुलान आनी हे स्कुलाक 100% रिजल्ट येता। हांव आमच्या गोवोरमेंटाक हेल्प तांकां CSS फंडान तांकां हेल्प करचो। आमी म्युनिसिपालिटीन एक फाटीं रेजोल्युशन घेयलें, तांकां आमी वर्सा 60,000 दिताले, आतां आमी हांवें रेजोल्युशन घेवन 1 लाख केला। तशेंच आतां ब्लॅकबोर्डाचे प्रॉब्लम आसलेले, थिंगाय आमी तांकां हेल्प केला। ब्लॅकबोर्डार तांकां सगळे 1,40,000 ब्लॅकबोर्ड तेंचे एस्टिमेट आहा तो आमी क्लियर करतले, आमी म्युनिसिपालिटी फंडांतून दितले। आमचे स्कूल आज बरें म्हणजे मॉडर्न म्हणजे हायटॅक पसून म्हणल्यार आतां हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन करून रिनोवेशन म्हणजे परत आमी ते रिस्टोर केला आनी भुरग्यां खातीर एक बरी सुविधा हांगा मेळची अशें आमी प्रयत्न केला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे पयलींचें जें स्कूल आसा तातूंत भितर रूफ लिकेज जातालो, गरमी येताली, खूब ज्यो गोश्टी जाताल्यो, फॅन सारके नाशिल्ले, वेंटिलेशन सारकें नाशिल्लें, हे सगळ्यांचोय काळजी घेवन सगळे पावते आमी केला। म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की हाचे फुडें हांगा बरें हें इंट्रोड्यूस करप, म्हणजे तुमकां बरें दिसतलें हांवें आमचे वास्कोचे जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा तेंय बी आमी आतां अंडर CSR रेस्टोर करपाचे खातीर घेतला। रेस्टोर करून हांगा जे भुरगीं येता, हांगा श्रीमंत जी भुरगीं येना, हांगा गरीब समाजाची भुरगीं येता, मिडल क्लासाचे भुरगीं येतात आनी क्वॉलिटी एड्युकेशन हें सगळ्या भुरग्यांक मेळपा जाय। श्रीमंताक एका भशेन, गरीबाक एका भशेन मेळपा जायना अशें आमचें विजन आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें आसा आनी ताका धरूनच ह्यो सगळ्यो स्कुलां कॉलेजीस आज रिनोवेट जाता। हातूंत आमी प्रयत्न करतले, म्हणजे हांव एसेंब्लीन उलयलाय बी की असले स्कुलांनी हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका दिसता फूल गोंया भितर एकूच म्युनिसिपालिटीचे आशिल्ले स्कूल, सो असली स्कूल जावं गव्हर्मेंट स्कुलांनी जावं मेजॉरिटी आमी थ्रस्ट दिवपा जाय आनी म्हणजे थंयच्यान एड्युकेशन आनी बरें जावपाक जाय आनी तांकां स्मार्ट बोर्ड्स जावं अटल टिंकरींग लॅब्स हांकां पयले प्रेफरन्स दिवपाक जाय। म्युनिसिपल स्कूल जे आसा ते एक नामनेचें स्कूल जे आख्ख्या वास्कोन आमकां फामाद आसा। हे स्कूल आतांचें स्कूल कितलींशीं वर्सां जालीं, इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन 1960 अशें आसा, तेन्नाच्यान हें स्कूल हांगा चालू आसा। हे स्कुलान आमचे भरपूर लोक शिकून गेले आसा जे आयज बऱ्या बऱ्या पोजिशनाचेर पावलेले आसा आनी आजून पर्यंत ह्या स्कुलाक इतलो इम्पॉर्टन्स आसा की आयज हे स्कुलाक शिफ्ट करचे पडले तरी स्कुलाची मातशी हालत बरी नासल्या कारणान लिकेज जाताले, क्लासरूम लिकेज, ते सगळे रिनोवेट करपाक लागून आयज तेजे लागून ताका शिफ्ट केलें। ते शिफ्टींग केलेलें आमचें माता स्कूल जे आसा ते माता स्कुला कडेन शिफ्ट जेन्ना जालें तेन्ना लोकांक स्पेशली पेरंट्सांक आनी स्टुडंट्सांक खूब त्रास जाले, बट काही कारणाक लागून केन्ना बरें काम घडटा तेन्ना मातशे त्रास जातात आनी हे त्रास जाता तेज्या लागून हांव सगळ्यांची म्हणजे माफी मागता। बट आयज परत आसा अशी सगळीं स्टुडंट्स ह्या स्कुलान येयलेले आसा, बरें स्कूल जाल्लें आसा रिनोवेट करून। सो हांव हे गोवोरमेंटान जो इनिशिएटीव घेवन स्पेशली म्युनिसिपालिटी तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे केलें आसा, जो चॅरमॅन आसा बाबा आमचो नितीन, सो तेंच्यांनी मेळून हे फुडाकार घेतलेले आसा सगळ्यांनी। Young teaching, you had to go through a lot of efforts. You have put वेगवेगळ्या जाग्यार स्कूल तुम्ही शिफ्ट केला की सांगू शकता? डेफिनेटली त्रास जाल्लो आसा, पण लकीली आमकां बरें
आमदार सांबाळला आमकां मुरगांवचा आनी वास्कोच्या, तेंच्यांनी आमकां हे स्कूल परत बेगींतल्या बेगीन रेडी करून शिफ्ट करपाक इतकी मदत केल्ली आसा. आयज तुमचे फुड्यान ते आयज प्रोग्रामाक सुद्दां आयज येयल्ले आसा. सो तेंच्यांनी सुद्दां खूब मदत केल्ली. त्रास खूब जाल्ले आसा. चड करून त्रास जाला ते भुरग्यांक आनी तेंच्या पेरंट्सांक. आमच्या टिचर्सांक सुद्दां हांव अंडरस्टँड करपाक शकता त्रास ती व्हडली आसा, पण भुरग्यांक जे त्रास आनी पेरंट्सांक त्रास जाल्ले आहा पळय ते खंय तरी म्हाका दिसता आयज तेंकां जिवाक बरें दिसता.